आमी पयस न्हिदान व्हरपाक उदक हय उदक ना काय कपडे धुवपाक सगळें खावपाक सगळें हांगा येवं पडटा व्हरपाक उदक ना आमकां आतां कितले फाल्यां येयले तुमी उठान आमी येयले 7:00 आज जाले तुमगेले कपडे उमळून कपडे धुवन जाले आमगेले कित्याक आतां उदक मेळना तुमकां कांयच ना उदक मेळना न्हू आनी तुमी कोणा सांगले तुमचे आमदारा या तुमचे पंच मेंबरा सांगले ना ते उदक नासलें कितें करतले तेंको देतो कितले एक आठवड्यान येता एक आठवड्यान कितें उदक दिता आनी वयता आनी तुमकां उदक मेळना कांयच ना उदक मेळना म्हूण हांगा पडटा कितें आतां कितले किलोमिटर येयल्या तुमी मातसो विचार कितले जातले 4 जाता आसता 4-5 जातात 4-5 जातले बरे पयस उदक हाडूं पडटा म्हळ्यार 2-4 किलोमिटर पयस वचूं पडटा आमकां आनी आमकां एक वर लायन रावूं पडटा आनी ते आमी एक फावटी उदक वयलें ते सामां काडूं पडटा आमकां ते उदकाक भरपूर कंडिशन आमकां पण तुमचे MLA सरपंच या पंच मेंबरा सांगलं खबर आसा हेजे हे सगळ्यांक खबर आख्खे MLA सगळ्यांक खबर आसता सिजना टायम येयलो उदकूच मेळटा पूण कोणी एक्शन घेना उदकाचेर पूण आतां तुमकां कामां वचपाक रावन तुमी उदक व्हरोंक पडटा आमकां कामाक टायम काडूं पडटा सकाळचे 4 उठून येवं पडटा सकाळी 4 उठून तुमी उदक व्हरपाक येतात आनी हांगा उदक मेळटा आतां हें उदक मेळटा पूण बरें जालें नाजाल्यार आमकां उदक मेळना जालें पण तुमकां न्हाता बी कशें तुमी आतां हे आतां आमी टँकर उदक येता तितलें एडजस्ट करता आमी ते सुद्दां लेट पावना आमकां आतां तुमी गाडयेचेर हे व्हरता उदक गाडयेचें उदक व्हरता